2008 जाल्ल्या ब्रिटीश चली स्कारलेट किलिंगाच्या संशयास्पद मरणाच्या केशीत सीबीआयन पणजे बाल न्यायालयाच्या निकाला आड घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी सुरू जाल्या. 23 सप्टेंबर 2016 पणजे बाल न्यायालयान सॅमसन डिसोजा आणि प्लासिदो कारवालोक ठोस पुरावे ना म्हूण निर्दोष मुक्त केल्ले. बुधवारा सुरवातीक सीबीआयन आर्ग्युमेंट घालो असो. ट्रायल कोर्टान चुकीच्या मुद्द्यांचेर आरोपी सॅमसन डिसोजा आणि प्लासिदो कारवालोक निर्दोष सोडले. ट्रायल कोर्टान पुराव्यांचो चुकीचो अन्वयार्थ काढलो. सीबीआयन एकाच गुन्यांवा खातीर 2 FIR करप चुकीचे म्हूण ट्रायल कोर्टान सांगिल्ले. सीबीआयन साक्षीदारांच्या जबानींची अतिशयोक्ती केली म्हणटा ते ट्रायल कोर्टाच्या निरीक्षणात सारखे न्ही. ते साक्षींनी गुन्यांवा विशीं बारीकसाणी आशिल्ल्यो. We have put forward the status regarding the CBI's powers to investigate, which had been questioned by the trial court. And we have re-looked at the statements of some of the witnesses whose testimony has been read in a manner which is detrimental to the CBI's case. So that's just the first step of the arguments today, and the arguments will continue till tomorrow, after which the High Court will conclude on the matter. 18 फेब्रेर 2008 ब्रिटीश चली स्कारलेट किलिंगाची बॉडी हणजुणा दर्यादेगेर मेळिल्ली. इशू नॅशनल आनी ब्रिटीश मिडियातूय गाजिल्लो. आपले चलयेक ड्रग्स दिवन ताचेर बलात्कार करून खून केला म्हूण स्कारलेटाची आवय फियोनाचो दावो. सॅमसन आणि प्लासिदो स्कारलेटाच्या मरणाक जबाबदार म्हूण सीबीआयचो आरोप. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.